कोंकणी भास संस्कृताय साहित्य हांची वळख ह्या तरणाट्यांक घडची हो ध्येयमतीन धरून कम्युनिकार ट्रस्टान चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्त घडोवन हाडल्या। ह्या सर्तीच्या आयज निमणे फेरयेक आमी पावल्यात। ह्या 4 सर्तक पंगडां मदीं आकांताचें झूज पेट्टलें आनी निमणे कडेन आमकां एक जैतिवंत पंगड मेळटलो। प्रत्येक फावट सांगता ही सर्त अ आनी ब अशा 2 गटांनी जाल्ली आनी ह्या दोनूय गटांतल्यान जैतिवंत अशे 2-2-4 पंगड आमकां निमणे फेरयेक मेळ्ळ्यात। तर ह्या 4 पंगडां वांगडा ह्या निमण्या म्हाझुजाची सुरवात करुया। निमणे फेरयेक जे पंगड आमकां लाभल्यात त्या पंगडांची वळख तुमकां फाटल्या गटांनी जालीच आसतली, पूण निमणे फेरयेंत पावतकच त्या पंगडाची परत एक फावटी वळख आमी करून घेवया। पयलो पंगड। म्हजें नांव प्रज्योत नायक आनी हांव फादर आग्नेल मल्टीपर्पज हायर सेकंडरी स्कुलांतल्यान आयलां। म्हजें नांव अनिकेत नायक आनी हांव फादर आग्नेल मल्टीपर्पज हायर सेकंडरी स्कुलांतल्यान आयलां। हे निमणे फेरयेचो फुडलो पंगड। म्हजें नांव शनायडा मतायस, हांव सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालया म्हापसा हांगासावन आयलां। म्हजें नांव दक्षिता सलगांवकर, हांव सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयलां। जुवारी पंगडाक ताळयो पेटून येवकार दिवया। आमचो फुडलो पंगड। म्हजें नांव किमरल डायस आनी आमी आवर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयल्या। म्हजें नांव इनोला पिकाडो आनी आमी आवर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयल्या। आमच्या पंगडाचें नांव जावन आसा बाकीबाब बोरकर। बाकीबाब बोरकर पंगडाक येवकार दिवया। आनी ह्या फेरयेचो निमणो पंगड। म्हजें नांव सनीश नायक आनी हांव मुष्टिफोंड उच्च माध्यमीक विद्यालय हांगासरल्यान आयलां। म्हजें नांव दिक्षा नायक आनी हांव मुष्टिफोंड उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयलां। कोंकणी हे आमच्या आवय भाशेचें पवित्र नांव घेवन आमी ह्या निमणे फेरयेक सुरवात करुया। परत एक फावटी 4 पंगडांक ताळयो पेटून येवकार दियात। तर सुरवात करुया पयली फेरी। तर पयलो प्रश्न एन शिवदास पंगडा खातीर। तुमचो प्रश्न असो आसा, पणजेकारांनी आपलो पयसो खंय ओतला? पणजेकारांनी आपलो पयसो घरांनी आनी मोटारींनी ओतला। जाप बरोबर आसा। हे जापे खातीर तांकां 10 गूण मेळटात। फुडलो प्रश्न जुवारी पंगडा खातीर। तुमचो प्रश्न, स्वतंत्रताये उपरांत खंयच्या 2 जातींची भर पणजेंत पडली? स्वतंत्रताये उपरांत डेप्युटेशनिस्ट आनी बहुजन समाज हांची भर पडली। जाप चुकल्या। प्रश्न खो जावन बाकीबाब बोरकर पंगडा कडेन वता। मंत्री आनी डेप्युटेशनिस्ट। जाप बरोबर आसा। मंत्री आनी डेप्युटेशनिस्ट हे जापे खातीर तुमकां 10 गूण मेळटात। तिसरो प्रश्न बाकीबाब बोरकर पंगडा खातीर। तुमचो प्रश्न, म्हयन्याभरान माधवाक मिनाक्षी खंय दिश्टी पडली? म्हयन्याभरान माधवाक मिनाक्षी खंय दिश्टी पडली? कुट्टाळेच्या बस स्टॉपार। सविस्तर जाप जाय आशिल्ली, पूण जाप बरोबर आसा। हे जापे खातीर तांकां 10 गूण मेळटात। चवथो प्रश्न रवींद्र पंगडा खातीर। दिल्लीतले सगळे मंत्री कोणाक वळखतात? दिल्लीतले सगळे मंत्री गोंयांतल्या मिनेरांक वळखतात। जाप बरोबर आसा। तुमकां हे जापे खातीर 10 गूण मेळटात। तर अशे तरेन ह्या निमण्या भागाची पयली फेरी सोंपता। रोखडीच आमी दुसरी फेरी सुरू करतात। खंयच वचनाकात। दुसरी फेरी ही व्याकरण फेरी। हे फेरयेन दर एका बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गूण मेळटले। तर सुरवात करुया दुसरी फेरी। सर्तकांनी नोंद घेवची। तुमकां पड्ड्यांचेर कांय वचनां दिश्टी पडटलीं, ती वचनां तुमकां बदलूंक जाय। पयलो प्रश्न रवींद्र पंगडा खातीर। तुमचें उतर ते। जाप बरोबर आसा। दुसरें उतर बाकीबाब बोरकर पंगडा खातीर। उतराचें वचन बदलात। तें। जाप बरोबर आसा। ताच्या फुडलो प्रश्न जुवारी पंगडा खातीर। तुमचें उतर पड्ड्यार दिश्टी पडटा। वचन बदलात। तूं। जाप चुकल्या। प्रश्न खो जावन एन शिवदास पंगडा कडेन वता। आमी। जाप बरोबर आसा। हे जापे खातीर तुमकां 10 गूण मेळटात।
फुडलें उतर एन शिवदास पंगडा खातीर ह्या उतराचें वचन बदलात. तुमी. जाप बरोबर आसा. तुमकां 10 गूण मेळ्ळ्यात. तर अशे तरेन ह्या निमण्या भागाची दुसरी फेरी सोंपल्या. दुसरी फेरी सोंपतना गूण कितले जाल्यात तांचेर एक नजर मारुया. तर ह्या निमण्या झुजाच्या 2 फेरयां उपरांत गूण अशे आसात. जुवारी पंगडान आजून आपले खातें उगडूंक ना. रवींद्र पंगडाक मेळ्ळ्यात 20 गूण. एन शिवदास पंगडाक मेळ्ळ्यात 30 गूण. आनी बाकीबाब बोरकार पंगडाकूय मेळ्ळ्यात 30 गूण. आजून आनीक 3 फेरयो उरिल्ल्यो आसात. ह्या 3 फेरयां भितर तुमच्या गिन्यान कसाक लायात आनी जैतिवंत जायात. थोड्याच वेळान आमी तिसरी फेरी घेवन तुमच्या मुखार येतात. तो मेरेन वाट पळोवची. चारदर्शक प्रश्नमाची सर्तीच्या निमण्या भागांतल्या तिसऱ्या फेरयेक आमी हांगासर सुरवात करतात. सर्तकांनी नोंद घेवची. ही फेरी एक कापीण फेरी जावन आसा. दर एका बरोबर जापे खातीर तुमकां 5 गूण मेळटले. जाप जर चुकत जाल्यार तुमचे 5 गूण वजा जातले. तर सुरवात करुया तिसरी फेरी. सगळ्यांनी आपल्या कापिणेचेर बोटां दवरचीं. तुमचे खातीर जें चित्र पड्ड्यार दिश्टी पडटलें तें चित्र तुमकां वळखूंक जाय. एन शिवदास पंगडान कापीण नामल्या. तुमी तुमची जाप दिवची. कला अकादमी. जाप बरोबर आसा. तुमकां मेळटात 5 गूण. तुमचे खातीर पड्ड्यार येता दुसरें चित्र. रवींद्र पंगडान पयली कापीण नामल्या. तुमी तुमची जाप दियात. व्यक्तिमत्व वळखूंक जाय. भाऊसाहेब बांदोडकर. जाप बरोबर आसा. तुमकां मेळ्ळ्यात 5 गूण. हाच्या फुडलें चित्र पड्ड्यार येता. सुवात वळखात. कोंकणीचें भोवमोलादीक काम ह्या इमारतीन जाता. ही इमारत पर्वरींत आसा. फादर प्रताप नाईक हांगासरल्यान आपलो सगळो कोंकणीचो वावर करतात. सर्तकांक जाप कळना. प्रेक्षकां मदीं कोणाक जाप कळटा जाल्यार पळोवया. जाप बरोबर आसा. जाप आसा थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र. फुडलें चित्र सर्तकां खातीर. नुस्तें वळखात. बाकीबाब बोरकार पंगडान कापीण नामल्या. बोंबील. जाप बरोबर आसा. तुमकां मेळटात 5 गूण. फुडलें चित्र पड्ड्यार दिश्टी पडटलें. व्यक्तिमत्व वळखुचें. गोंयचें नांव संवसारीक पावंड्यार वयर काडपी अशें हें व्यक्तिमत्व. प्रेक्षकां बसून कोणें जाप दिवची न्ही. कांयचे फाटीं दोतोर रघुनाथ माशेलकर आनी हें व्यक्तिमत्व गोंयांत आयिल्लें. तांचो ध्येय एकूच आशिल्लो. ते तरणाट्यां कडेन उलोवपाक सोदताले. तांकां प्रोत्साहीत करपाक सोदताले. वेळ जाला. प्रेक्षकां मदल्या कोणाकूय कळटा. जाप बरोबर आसा. तो अनिल काकोडकर. तांच्या खातीर ताळयो पेटात. फुडलें चित्र पड्ड्यार दिश्टी पडटलें. हें दैवत वळखुचें. रवींद्र पंगडान कापीण नामल्या. तुमी तुमची जाप दियात. ब्रह्मदेव. जाप बरोबर आसा. तुमकां हे जापे खातीर 5 गूण मेळटात. तर अशे तरेन हांगासर ही तिसरी फेरी सोंपल्या.
तिसरे फेरये उपरांत आमी रोखडेच चवथी फेरी सुरू करतात. तर घेऊया एक ल्हानसो विसव. चारूदशक प्रश्नमाची सर्तीच्या निमण्या भागाच्या चवथ्या फेरयेक आमी आतां सुरवात करतात. फेरयेचें नांव जावन आसा वाक्य घड्याळ फेरी. हे फेरयेंत ज्यो 2 कथा सर्तकांक दिल्ल्यो त्या कथांचेर आधारीत त्या कथांतलींच वाक्यां तांकां आमी उतरां स्वरुपान पाकिटांत घालून तांचे मुखार दवरल्यात. ही उतरां एकठांय करून तांकां ही वाक्यां घडोवंक जाय. दर एका बरोबर जापे खातीर तांकां 5 गूण मेळटले. तर सुरवात करुया चवथी फेरी. प्रेक्षकांनी नोंद घेवची, जी वाक्यां तुमकां पड्ड्यार दिश्टी पडटात ती त्या पुस्तकांतलीं आसात आनी ह्या वाक्यांचेर कसलोच व्याकरणीक वा वाक्य बांदावळीचे संस्कार आमी करूंक नात. पयलें वाक्य एन शिवदास पंगडा खातीर तुमी तुमचें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. उतरांचे खतखते सुरू आसा. तुमकां फकत 30 सेकंड मेळटात. पापया तिंबलू, तूं सगळो गांव सोडून हांगा मसणान कित्याक येता? जाप चुकल्या. तिबलू पापया सगळो गांव सोडून हांगा मसणांत कित्याक येता? ही जाप आशिल्ली.